नमस्कार येवकार गोवा टुडे राधिका कामत सतोस्कार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। दिवाडे शिवलिंगाच्या वाठारात भव्य देऊळ बांधपाचो सरकाराचो संकल्प मुख्यमंत्री उलयलो। नारव्या सप्तकोटेश्वर देवळाचे लोकार्पण छत्रपती शिवाजी महाराजाचो वंशज शिवेंद्र सिंग सुवाळ्याक। वास्कोत एमपीएचेर दोपरात कोळसो हाताळणीक सरकार बावटो दाखयता म्हण रेनबो वॉरियर्स चल्ले एनजीटीत। जनसुनावणेत कोळसो नाका म्हण सांगूनय पर्यावरणीय दाखलो। गोवा डेअरीचे 2012 ते 17 मेरेनच्या काळातले कथित स्कॅमाचो तपास 3 महिन्यां भितर सोपयात। हायकोर्टाची ऑर्डर कॉपरेटिव्ह रजिस्ट्राराची संचालकांक तेन्नाची नोटीस। टाटा मेमोरियलाच्या जोड पालवान 18 महिन्यां भितर गोंयांत कॅन्सर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल केंद्राकडच्यान 270 कोटी मंजूर। आधुनिक क्लिनिक्सां खातीर 105 कोटी। महाराष्ट्र बॉर्डरीचेर एक्सायजाची 2 कोटी रुपयाची रेड। गोंयचो सोरो बेकायदेशीर रितीन गोंयांतल्यान मुंबय व्हरपी कंटेनर कुडाळ एक्सायजान धरलो। रेल्वेच्या खासगी जमनीचेर 1.5 मीटर भितर अतिक्रमण। पंचायतीच्या लँड सेवेत स्पष्ट। थळाव्यांचो दावो 4 दिसां भितर काम बंद करात म्हण शिटकावणी। फिल्म क्षेत्रात राजकारणात घराणेशाही चलता, क्रिकेटीत चलना। ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाय मडगांवां विचारवेध 2023 व्याख्यानमाळेत उलयलो। आणि टेबल टॉपर मुंबई सिटीन एफसी गोवाक 5-3 गोलान हारयले। हारी उपरांत एफसी गोवा आसा तशे 5व्या सुवातेर। नॉकआउटात वचपा खातीर उरिल्ल्यो दोनूय मॅची जिखपाचे एफसी मुखार टार्गेट। दिवाडे शिवलिंगाच्या वाठारांत भव्य देऊळ बांधपाचो सरकाराचो संकल्प आसा म्हण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत नारव्या श्री सप्तकोटेश्वर देवळाच्या लोकार्पण सुवाळ्यात उलयलो। पोर्तुगेजांच्या काळात राज्यांतली खूबशीं देवळां उध्वस्त जाल्यात। तांचे एक स्मारकय दिवाडेंत खंय उबारता। संस्कृतीचे धर्माचे रक्षण करपाची जबाबदारी राजाची आसता। आता ही मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी पण छत्रपती शिवाजी महाराजाचो वंशज शिवेंद्र सिंग राजे भोसले उलयलो। आणि खऱ्या अर्थात म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजान आणि छत्रपती संभाजी महाराजात जे गोंया खातीर योगदान दिले ताचे संशोधक गोंयांत तयार जावप गरजेचे आसा। आम्ही फुडल्या आसा तसो 100 वर्सांचो विचार करून ह्या देवळाची तशी पुनर्बांधणी केल्ली आसा। निश्चितरित्या हे त्याच फुडल्या 100 वर्सां खातीर देऊळ हे आमकां स्मारक म्हणून हांगासर उरतले। हे आज जीर्णोद्धाराच्या दिसा सांगता असताना म्हाका खूप खोस भोगता की ज्या दिवाडी बेटावरनं हे लिंग या ठिकाणी आणलेलं आहे त्या दिवाडी बेटावरती भव्य अशी वास्तू बांधायचा संकल्प गोवा सरकारचा आहे। आणि निश्चितरित्या परत एकदा त्या गोमंत भूमीमध्ये त्या दिवाडी बेटावरती हा संकल्प सोडलेला आहे की त्याही ठिकाणी परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी मंदिर झालं। पण सप्तकोटेश्वरांचं मंदिर आणि गोव्यातील मंदिरं जी उद्ध्वस्त झालेली आहे त्याचं स्मारक म्हणून त्या ठिकाणी गोवा सरकारच्या वतीने पुन्हा आम्ही मंदिर त्या ठिकाणी बांधू हा संकल्प सरकारचा आहे। वस्तुस्थिती ही आपल्याला प्रगती पाहिजे पण त्याचबरोबर आपली जी आपलं जे वारसा आहे किंवा आपली जी पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले जे आपली अध्यात्म असू दे किंवा धार्मिक आपली जी वृत्ती आहे ती आपल्याला सोडून चालणार नाही। दोन्ही गोष्टींचा आपल्याला योग्य जर आपण बॅलन्स राखू शकलो तर नक्कीच आपण फार पुढे जाऊ शकतो ही वस्तुस्थिती आहे। नाहीतर आपण सगळीकडे बघतो की सगळ्यात सोपं काम आहे पाडून टाकायचं, स्लॅब टाकायचा, 4 खांब उभे करायचे, फरशी घालायची, त्यातल्या त्यात सगळ्यात सोपं म्हणजे ग्रॅनाइट किंवा मार्बल टाकलं की हे होऊन जाते। आणि हे करण्यापेक्षा आज जी आपलं
मूळचं आहे ते आज राखण्याचं काम आज या मंदिराच्या नूतनीकरणाच्या माध्यमातून होतंय. जे काम उर्वरित काम जे आसा या भागाच्यो ज्यो जीर्ण भिंती आमकां पळोवपाक मेळटा हे दुसऱ्या फेसीन घेवचे आनी ते पूर्ण करपाची आमची जी प्लॅनिंग आसा तितून पुरातत्व खातें आनी गोंय सरकार ह्या देवळाचे किंवा इतर भागाचे जे सुशोभीकरण जावपाक जाय हे खातें पूर्णता हेजेर लक्ष केंद्रीत करून आसा. कांयच जाय नाशिल्लें. हांवें दोनदा एसेंब्लीन रेज करचें म्हणलें. तेन्नाचो मंत्र्यान हांगा केन्नाच पासय मारूंक ना. आतांचो मंत्री छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानपी आनी घरांत ताच्या देवूळ आहा महाराजाच्याच नांवान. म्हाका दिसता ताणें इंट्रस्ट घेतला आनी काम तशें कंप्लीट जावंकूच जाय आशिल्लें. 3 वर्सां तें काम लेट जालां. आतां ओपोजिशन म्हणून हांव सदांच असलें उलयता म्हण तुमकां दिसता हांगाय कितें उलयता काय म्हणून. हांव तें उलोवंक येवंक ना. हें काम बरें जालां. कामाचे फुडें जो प्लॅन आसा की आतांच प्रेमेन शेटान सांगला ते भशेन एक टुरिझम सर्कीट ह्या जाग्याचेर जावंक जाय. आपण बघतोय की आपण वर्तमानपत्रातून जाहिराती देऊन अशा कुणाच्या क्लेम्स असतील, ज्या कुणाकडे माहिती असतील, इन्फॉर्मेशन असेल, त्याचे दावे असतील किंवा संदर्भ असतील, आर्काइव्ह मधील माहिती असतील, या सगळ्या माहितीच्या आधारे आपण शोधून काढूया की जी पोर्तुगीजांनी मंदिरं जुलमी राजवटीत उद्ध्वस्त केलेली त्याची पुनर्बांधणी करण्याचं हे कार्य सरकारचं आहे. देवळाच्या पुनरुद्धाराचे काम 2019तल्यान सुरू जाल्लें, मात कोविडाक लागून काम फुडें धुकल्लें. ह्या देवळाचे कावी काम, दीपस्तंभ, गर्भकुडीचे पुनरुद्धार केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कोळसो नाका म्हण 5 वर्सां फाटीं वास्कोत जनसुनावणेंत लोकांनी स्पश्ट सांगूनय सरकार वास्कोत MPAक दोबराद कोळसो हाताळणीक बावटो दाखयता म्हण NGO रेनबो वॉरियर्स NGTत वचपाच्या तयारेत. ह्या कामाक पर्यावरणीय दाखलो खंयच्या आधारार दितात काय म्हण रेनबो वॉरियर्साचो एक्टिव्हिस्ट अभिजीत प्रभुदेसायाचो प्रश्न. MPAचेर दोबराद कोळसो हाताळणी नाका म्हूण लोकांचो आवाज आसतना सरकार खंयच्या आधाराचेर EC दिता काय म्हूण NGO रेनबो वॉरियर्साचो प्रश्न. 5 वर्सां फाटीं वास्कोत जनसुनावणे वेळार थळाव्या लोकांनी एक्टिव्हिस्टांनी कोळसो नाकाच म्हणून भुमिका घेतिल्ली. मात आतां सरकार EC दिता हे बरोबर न्ही. आमी NGTत वतले म्हूण रेनबो वॉरियर्साचो अभिजीत उलयलो. 5 वर्सां फाटीं व्हडली पब्लीक हियरींग जाल्ली वास्को आनी सगळे गोंयकारान हें स्पश्ट केल्लें की आमकां हो कोळसो नाका आनी वाडोवपाक जायना हो कोळसो म्हूण सगळे जे आमचे लोकांचे इश्यू आसात ते दवरिल्ले. पूण आतां 5 वर्सां उपरांत मिनिस्ट्रीन सडनली हे डिसिजन घेतलां एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवपाक. हें स्पश्ट जाता की हे व्हडले कॉर्पोरेट्साचे प्रेशरा अंडर हे डिसिजन घेतलां. आमी रेनबो वॉरियर्स आनी बाकीचे आमचे वांगडी कोर्टान वतले. NGTन ही एनवायरमेंट क्लियरन्स जी तांकां दिल्या ती आमी चॅलेंज करतले आनी आमकां खात्री आसा की आमी कशे भशेन हो कोळसो गोंयच्यान वता तो वाडपा दिवपाना. वयल्यान वास्को एक ग्रीन पोर्ट आनी एक ग्रीन सिटी करपाक आमी सक्सेसफूल जातले. आमी हें करूं पावतले हे आमकां खात्री आसा. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. गोवा डेरीक 2012 ते 17 मेरेनच्या काळात 6 कोटींच्या कथित स्कॅमाचो तपास 3 म्हयन्यां भितर सोपयात म्हण हायकोर्टाच्या अर्दी उपरांत कॉपरेटिव्ह रजिस्ट्रारान परत तपास सुरू केला. तेन्नाच्या संचालक मंडळाच्या 18 संचालकांक आनी वेवस्थापकीय संचालकांक नोटीस धाडल्या. तेन्नाच्या 18तले 8 जाण हालींच गोवा डेरीचेर संचालक म्हण वेंचून आयल्यात. 17 फेब्रुवाराक पाट्यार रजिस्ट्रार कॉपरेटिव्ह ऑफिसांत सुनावणी जातली. गोवा डेरीचे 2012 ते 2017 मेरेनच्या काळातले 6 कोटीचे कथित स्कॅम प्रकरणात 3 म्हयन्यां भितर तपास सोपयात म्हूण हायकोर्टाच्या ऑर्दी उपरांत कॉपरेटिव्ह रजिस्ट्रारान परत तपास सुरू केला. तेन्नाच्या संचालक मंडळांतल्या 18 जाणांक तशेंच वेवस्थापकीय संचालकाकूय कारणां दाखय नोटीस काडल्या. ह्या प्रकरणात आतां मेरेन 14 सुनावण्यो जाल्या. फुडली सुनावणी 17 फेब्रुवाराक पाट्यार कॉपरेटिव्ह रजिस्ट्रार ऑफिसांत दवरल्या. कॅटल फीड प्लांटाक सबस्टँडर्ड सामान वापरलां. शेजारी राज्यां कडल्यान म्हशीचें दूद मायज रेटीन घेतलां
आयस्क्रीम प्लांटा खातीर सब स्टँडर्ड माखनां घेतल्या. तशेंच गोवा डेअरीच्या फायनान्साच्या बाबतींत वेवस्थापन सारकें ना म्हण एसिस्टंट रजिस्ट्रारान केल्ल्या तपास अहवालांत बरयलां. ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून गोवा डेअरीक 6 कोटी मायज रुपयांचें लुकसाण जालां म्हणूनय तपास अहवालांत नमूद केलां. फाटल्या 2 वर्सां सावन रजिस्ट्रार ह्या प्रकरणाचो तपास करता. तेन्नाच्या 18 संचालकांतले 8 जाण हे फावट गोवा डेअरीचे संचालक म्हणून वेंचून आयल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. गोंय महाराष्ट्र बॉर्डरीचेर एक्सायजाची सगळ्यांत मोठी रेड. गोंयचो 2 कोटी रुपयांचो सोरो बेकायदेशीर पद्दतीन मुंबय व्हरपी कंटेनर कुडाळ एक्सायजान इन्सुलीत धरलो. 1,44,000 बाटल्यो जप्त. कंटेनर आनी हेर सामान धरून वट्ट 2 कोटी 12,32,000. गाडयेन सोरो आसा म्हण खबरच नाशिल्लें म्हण ड्रायव्हराचो दावो. पेट्रोल पंपार ट्रक दिलो आनी मुंबय म्हाल खाली कर म्हूण सांगलें. बेकायदेशीर सोरो घेवन वचपी कंटेनराच्या ड्रायव्हरान पुलिसांक सांगलें. शुक्रारा रातीं हो ट्रक कुडाळच्या अबकारी खात्यान रेड मारून बेकायदेशीर सोरो जप्त केलो. कंटेनर खंय इन्सुली चॅकपोस्टार जप्त केला. 1,44,000 बाटल्यो धरल्या. सोरो खंय 1,88,20,000 रुपयांचो. सोरो, कंटेनर आनी हेर सामान धरून वट्ट 2 कोटी 12,32,000. पुलीस फुडली चवकशी करता. 8 म्हयन्या भितर गोंयांत कॅन्सर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल तयार जाता. ह्या हॉस्पिटलाक केंद्रान 270 कोटी रुपया मंजूर केल्यात म्हण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. हे हॉस्पिटल खंय टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाच्या जोड पालवान तयार जाता. गोंयांत आधुनीक क्लिनिक्स उबारपाकय केंद्रान खंय 105 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. 110 बेडांचे सुपर स्पेशालिटी कॅन्सर हॉस्पिटल जीएमसीच्या लागसार 18 म्हयन्या भितर तयार जाता. हें हॉस्पिटल उबारूंक केंद्रान 270 कोटी रुपया मंजूर केल्या. आरोग्य मंत्री सांगता. कॅन्सराची दुयेंस जाल्यार आमी पळयताले की गोवा सोडून लोकांक मुंबय वयचें पडलें. लोकांक त्रास जातलो. आयज आमचे नव्या हॉस्पिटलाचें काम चालू आहा. 270 कोटी देशाचे प्रधानमंत्र्यान आमकां सँक्शन करून दिल्ले आसा आनी ते आमी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बरोबर म्हाका दिसता फुडल्या 18 म्हयन्यान ते चालू जातले आनी तेंचे लोक बी हांगा येवन आमकां मार्गदर्शन करता. म्हणजे आमच्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक गोवा सोडून भायर वचून ट्रिटमेंट घेवपाची गरज पडची ना. गोंयांत नवी आधुनीक क्लिनिक्स उबारूंक केंद्राचे आनीक 105 कोटी मंजूर. मिटींग जाली ती म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांत आमकां केंद्रा कडल्यान 105 कोटी सुमार रुपया येतले आनी ते आमी आमच्या वेगवेगळ्या म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांत आमी एक मॉडर्न अशे क्लिनिक्स आमी घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे सामान्य मनशाक इवन PHC घेवपाची गरज ना पूण त्या परिसरांत योग्य तरेचे ट्रिटमेंट गावतले. सगळे गोश्टी ह्या सरकारान आमच्या लोकांक आमी फ्री करून दिल्ले आसा. आनी काल काय पयर आमची फायल आनी एक पास जाल्ली आसा जेणे आमी केंद्र आमचे सरकाराचे एक कंपनी आहा त्या कंपनीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या तरेची सोयी सुविधा आनी डायग्नोस्टिक्स आमी सगळे PHC, CHC आनी गोवा मेडिकल कॉलेजात नवे हॉस्पिटलचे बांदला थंय सगळे उपलब्ध जातले. गांवच्या लोकांक सुविधा योग्य तरेचे गावंक जाय. म्हणजे सब सेंटराक आमी रक्त तपासपाची सोय पासून आमी सगळे करतले. ते डॉक्टर कडेन उलयतालो की आमी पयलीं आमी चर्चा केल्ली पूण डायग्नोस्टिक्स सेमी ऑटोमॅटायझर आमी आमचे थंयसरचो स्टाफ तांकां ट्रेन करून आमकां रक्त तपासपाची सोय सगळ्या सेंटरान आमी उपलब्ध करतले. म्हणजे तुमकां आनी PHC कडेन येवपाची गरज पडची ना. साखर आसूं दी काय कितें आसूं दी बेसीक जे टेस्ट जे सगळे आसा ते त्या परिसरान करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हेर दुयेंतां खातीर जंय भायल्या राज्यांतले दुयेंती जीएमसीत येता थंयच सध्या गोंयकारांक कॅन्सराच्या उपचाराक भायल्या राज्यांनी वचचें पडटा. कॅन्सर सुपर स्पेशालिटीचें काम मुजती भितर तडीक लागत जाल्यार गोंयकारांक थाकाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी कल्पेश गावस. टेबल टॉपर मुंबय सिटीन आपली अपराजीत घोडदौड कायम दवरतना FC गोवाक 5-3 गोलान हारयले. हारी उपरांत FC गोवा 5व्या सुवातेर आसा तशे उरले. तांचे 18 मॅचींनी 27 पॉयंट जाल्यात. नॉकआउट रावंडात पावपा खातीर FC गोवाक आतां उरिल्ल्यो 2 मॅची जिखच्योच पडटल्यो. एका अर्थान FC गोवा खातीर आतां प्रत्येक मॅच ही नॉकआउटच आसतली. गोंयांत कार्नावालाची तयारी नेटान सुरू. 18 ते 21 फेब्रुवार मेरेन गोंय कार्नावालाच्या मुडान. पयल्या दिसा 18 फेब्रुवाराक पणजे दिवजा सर्कल ते कला अकादमी मेरेन कार्नावाल परेड जातली. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान कार्नावालाचे शेड्यूल सांगले.
पणजे सांबा स्क्वेअरात 4 दिसांच्या वेगवेगळ्या कार्यावळीत नामनेचो पॉप सिंगर रेमो फर्नांडिसाचो शो आसतलो. ट्रॅफिक डायव्हर्जन आनी पार्किंगाचे खंय ट्रॅफिक खात्या बरोबर जावपी बसकेंत थारतले. So now the parade, as everyone knows, will be held from 18th to the 21st, 18th to the first day of the parade. So there are, the way we've broken up the float thing is basically, there will be 6 categories of floats. There will be a traditional category, it's around 30. Club and institution will be 30, sponsor will be 40 floats. Family category will be 6. Family and junkyard will be 2 and junkyard will be 4. Now, Samaswar also is an important part of this whole thing. Now, during this event, we managed to get Remo. He will be one of our main acts in this Samaswar. So, in addition to that, also there will be other activities for children, for families, and as per the normal. This year also we have decided to support 2 initiatives that the People's Carnivals basically that have been held in Sathaway and Badar. So this is where the citizens of those areas have basically gotten together. They are organizing their own small little carnival thing amongst themselves, and the CCP will lend them financial support. Now we have to sit with traffic police also and work out alternative arrangements for parking and everything. So we will need their full support. कोई भी डाइवर्जन डिसिप्लिन सिटीजन जो आपको सब ठीक है that's okay. So we'll sit to them and they will have to come up with a plan also. Pollution Control Board is asking every event to install decibel meters and everything over there. So we will check and see with Pollution Control Board. What will be the time limit? Sorry? What will be the time limit? 10 o'clock. 10 o'clock. रेल्वेन वेळसावच्या खाजगी जमनीचेर 1.5 मीटर भितर अतिक्रमण केलां म्हण पंचायतीन आनी थळाव्या भाटकारांनी केल्ल्या लँड सर्वेत स्पश्ट जालां म्हण थळाव्यांचो दावो. उपजिल्लोधिकाऱ्यान 4 दिसां भितर रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचें काम बंद करचें नाजाल्यार कायदो हातांत घेता म्हण थळाव्यांची शिटकावणी. RVNL आयज टोटली एक्सपोज जालेले आसा कित्याक पंचायतीन आनी लँड ओनरांनी सर्वे काढलो आणि त्या सर्वेचेर आयज क्लियर झालेले आसा की RVNL जे पळय बांधता ऑलमोस्ट 1.5 मीटर भितर प्रायवेट प्रॉपर्टीन येयलेले आसा. I feel the deputy collector, the RVNL, they should come on the ground with their papers and prove it to the people that the land belongs to them. Our issue is whose land is it? We believe it is our land. The railway says it is there. The panchayat has told them to show documents. They are not producing documents. Our villagers have given documents which show that it is there. काल आम्ही सर्वे केली प्रायव्हेट सर्वेयर आणि टोटल स्टेशन घेवन ते आम्ही डिस्कस केले आणि ते कडेन ते दाखयले सर्वेयर पॉयंट तेणे मेजर केले आणि एक्झॅक्टली डिमार्केशन केन दाखयल्यार की ती हांगे बांदून ते हाटल्या म्हणजे दिसती पडटे. इट इज कमिंग इन द प्रॉपर्टी बिलॉंगिंग टू द हेअर्स ऑफ मिस्टर डॉक्टर बर्वोजा. We've been brainwashed with the second track. Now it looks like I'm hearing from many that the third track is coming. Are we not the citizens of this country? डेप्युटी कलेक्टराक 4 दिसाचो अल्टिमेटम दिता. ताबडतोब जे काम चलता RVNLचे ते बंद करचे नाल्यार गांवचे लोक मोर्चा घेवन येतले आणि लॉ ऑर्डर सिच्युएशन जावपाचे शकता. मूल आणि चूल सांभाळून एक बायल स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर जावंक शकता. कितल्याशाच बायलांनी हे सिद्ध करून दाखयलां. आमच्या सप्तकी माळेंतली अशीच एक स्वामिनी म्हापशेची प्रतिमा पिळणकार. ती दुदाच्या फळाराक फामाद. ते मागीर 5व्या 7व्या म्हयन्या फुलां आसूं, लग्न आसूं वा दातोळ्यो, ती गोंयभर कार्यशाळा घेता. मेळुया ह्या सप्तकाच्या स्वामिनीक.
काळ चेंज जाता तशें ट्रेंडूय बदलता. पयलीं फुलां आसूं किंवा आनी कितें आसूं जाल्यार पिठ्याच्या फळार किंवा बटाट्याचो फळार, पण आतां प्रत्येक मनशाक ते मागीर लग्न आसूं, फुलां आसूं किंवा पयलो बड्डे आसूं, तांकां दुदाचो फराळ इज इम्पॉर्टंट. आनी आज आमच्या बरोबर ही दुदाचो फळार दाखोवपाक अशीच एक स्वामिनी आसा, प्रतिमा पिळणकर. नमस्कार. दुधाचो फळार सगळ्याक यूज जाता खरं एक्चुअली. आतां लग्नाक बसून गिफ्ट दितात ते. पयली टीप म्हणजे एक्चुअली उदक पयलीं ऍड करपा जाय, म्हणजे दूध करपना. ओके. आनी मागीर दूध ऍड करपा जाय. आतां कितलीं वर्सां जाले तुमी हें करता? एक्चुअली फळार 2-3 वर्सां, पूण पयलीं केक मागीर खूब आसा, चॉकलेट, ऑलमोस्ट 10 वर्कशॉप्स आसात त्यो वर्सां. आनी मागीर साखर केन्ना बॉयल हितूकूच घालची पडटा? ना, हे सारकें आटोवन जालें की ना मागीर साखर, मागीर ती आटोवपा जाय. म्हणजे ऑलमोस्ट न्ही 1-1.5 वर लागताच गो. ऑलमोस्ट आतां पळय हाफ जाला. हय. आतां साखर ऍड करता. एक्चुली अशी ऑर्डर घेत न्ही खरी जागरण जाता आनी कितें. म्हजो मिस्टर सदां म्हणटा घेनाका ऑर्डर, शिकय म्हणून. इवन हांवें हांगाय बी मडगांव, फोंड्या थंय वर्कशॉप घेवपाक स्टार्ट केल्या. ऑलमोस्ट आतां दाट जावपा आयला. सो हाका बरी शक्ती आनी बरें पेशन्स लागता हो फराळ करपाक. आनी ह्या फराळाचे रेंज कितें आसा, म्हणजे तुमी कशें विकता ते? किलोंच्या हाजेर काय? पीसीस एक्चुअली. ओके. सो हो आमचो बायंड जावन रेडी जाला आसता. हय, बायंड जावन. आतां कितें जाला, जेल कलर तुका कसलो कलर जाय ते ऍड करपाचो. सो हितून तुमी जेल कलर्स यूज करता? हय. ना अशें चड घाल म्हणून कांय ना. एक्चुअली हे जायना गो, कडूसाण येना. कडूसाण येना. सो हे आतां शेप्स बी आसा, हे तुमी कोणा कडल्यान शिकल्या काय स्वता केल्या? ना, एक्चुअली असंच ट्रायल करून करून म्हाका युजली फॉर्म वापरपा आवडना. ओके. म्हणजे इवन स्टुडंट्साक बसून आतां फॉर्म कितली म्हारग म्हारग जायत आसा. अशेंच प्रेस करून हें करपाचें. म्हणजे एक्चुअली न्ही सामकें थीन लेयर जाले जाल्यार म्हणजे रियल दिसता. बरें. आतां खुबशीं बायलां चलयां आसा जी जॉबा खातीर रावल्या, म्हणजे स्वताच्या पांयार उबी रावंक तयार ना, तांकां लागून तुमची कितें मॅसेज आसतली? एक्चुअली अशे क्लासीस हे करून विथीन फॅमिलीन बसून तुमी केक ऑर्डरी घेवपाक शकतात. मागीर इवन फळार हे कांय न्ही जाता, तशें करून आपल्याच घरानूच मेळटा सगळ्याक पळय ऑर्डरी. भायर वचपाचीच गरज ना. एक्चुअली बरें सगळ्यांनी काम करचें. आनी आतां तुमी एक म्हणजे घर आनी तुमचो बिझनस हे सांबाळपाक तुमकां कितें हर्डल्स येता? एकदां जाता, पूण फॅमिली सपोर्ट आसतको कितें पॉसिबल आसा. सो आमच्या बरोबर ही अशीच एक स्वामिनी आशिल्ली, प्रतिमा पिळणकर. ती म्हणटा की फॅमिलीचो जर सपोर्ट आसत जाल्यार खंयचोय बिझनस फुडें व्हरपाक त्रास जावचो ना. ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर. फिल्म क्षेत्रांत, राजकारणात घराणेशाही चलता, क्रिकेटीत चलना. जिती जागती देख म्हळ्यार आपूण. ज्येष्ठ पत्रकार आनी भारतीय क्रिकेटर दिलीप सरदेसायाचो पूत राजदीप सरदेसाय उलयलो. मडगांवां विद्यानिकेतनांत फोमेंतो पुरस्कृत विचारभेद 2023 व्याख्यानमाळेंत राजदीपान डेमोक्रेसी 11 भारतीय क्रिकेटीची 75 वर्सां ह्या विशयाचेर उलोवप केलें. इंडिया देर इज अ ह्यूज एम्फसिस ऑन की तू कोणाचा मुलगा आहे, तू कुठून येतो. डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होऊ शकतो, कदाचित लॉयरचा मुलगा लॉयर होऊ शकतो. अभिषेक बच्चन कॅन बिकम अ फिल्म स्टार बिकॉज अमिताभ बच्चन फिल्म स्टार आहे. जितेंद्रचा पण मुलगा फिल्म स्टार होऊन जातो. हाऊ ही लुक्स डज नॉट मॅटर, ही गेट्स अ फिल्म ब्रेक. बट द वन एरिया ऑफ लाइफ वेर यू कॅनॉट बिकम a sporting champion only because your father is one is cricket. So I am a living example of the fact that nepotism does not work in cricket. In cricket you need talent. Picture मध्ये तर चालतं अजून, आणि बॉलिवूड मध्ये ते खूपच आहे. पॉलिटिक्स मध्ये चालतं, म्हणून राहुल गांधी इज अ पॉलिटिशियन, not because he is someone who has proved himself in politics, but he comes from a family of politicians. There is, in Indian cricket, if you look, barring Amarnath and to some extent Manjrekar, there is no instance of
कॉन्स्टंट जनरेशन्स प्लेइंग फॉर इंडिया. इनफॅक्ट अमरनाथ इज अ रेअरिटी की वडील पण खेळले आणि त्याची 2 मुलं खेळली. पण अदरवाइज क्रिकेट इज नॉट अबाउट नेपोटिझम. कोळगुडची बाबरेश्वराची फामाद जात्रा सुरू. सप्तकभर ही जात्रा चलता. बाबरेश्वराकडेन केल्ली आंगवण पुराय जाताच म्हूण लोकांची श्रद्धा. आंगवण पुराय जातकच बाबरेश्वराक केळ्यांचो घड दिवपाची प्रथा. पळ्यात कळंगूटच्या बाबरेश्वराची जात्रा. कोंगटकार, बार्देसकार आणि नॉर्थ गोवाचे लोक आणि इवन इन साऊथ गोवा हे सगळे लोक आयच्या हिंगासर देव बाबरेश्वराक वार्षिक तेका पांये पडपाक हिंगासर लोक येतात. ते फॉरेन ट्युरिस्ट तेका बनाना फेस्टिवल म्हणून म्हणटात. हे जागृत देवस्थान आणि आमचे धोडे वयले लोक जे दर्या देगेक रावता, आमच्या कलंगूट बागा, कांदोलीम, शिंकेरी हिंगा रावपी फिशरमॅन ह्या जाग्यार येवन आयज आणि हे फुडले 5-6 दीस देवाचें दर्शन घेवन पांया पडोन प्रसाद जेवन आपले बोटीचो धंदो करूंक वयता. म्हणजे आशिर्वाद मागता देवाचो, तो राखणदार कसो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.